एनडीए उमेदवार द्रौपदी मुर्मू प्रचाराक गोंयांत सरकार पक्षाचो येवकार बीजेपीचे आमदार 2 खासदार मोगोचे 2 तिगा अपक्षांचो तेंको मुर्मूच्या येवकाराक विधानसभेचे कामकाज तहकूब। सरकार एक बेस्ट टॅक्सीचे ठाम जाळवणदारांक घेवन इश्यू तडीक लायता। मुख्यमंत्री उलयलो, टॅक्सीवाले घेतात सबसिडी, मीटर बंद, ॲप टॅक्सीन खंय सगळ्याक उपाय। सत्तरी सुर्ला वाघाचो पाडकाचेर हल्लो, दोनूय पाडकांक बडयली खावन। गांवकार म्हणटात त्या वाठारांत भोंवता वाघ, फाटल्या वर्सा मारिल्ली गाय, राना खात्यान केलो पंचनामो। मोपा एअरपोर्टा बरोबर प्रधानमंत्री मोदी धारगळे आयुष हॉस्पिटलाचे उक्तावण करपाची शक्यताय। 100 खाटीचे आयुष हॉस्पिटल ग्रॅज्युएशन कॉलेजीचे जातले उक्तावण। मडगांवां आझाद नगरांत खून, 31 वर्साच्या मुक्ताराक मारलो। किरकोळ वादावेल्यान पेटलें, दुसऱ्या गँगान लासल्यो स्कूटरी। बाबू म्हणटा, खुन्याक धरीमेरेन बॉडी भरना, 5 जाणांक उखल्ले। सोनसड्यार कोयरा प्रकल्पाची दुसरी वणतूय कोसळ्ळी, तिसरी कोसळपाच्या वाटेर। मार्चांत एकेवटेची वणत कोसळिल्ली। नगराध्यक्ष म्हणटा, बांदकाम बाबत कोयर सालिगांव धाडपाचो प्लान। रस्तो रुंदीकरणाक म्हापशा गांधी सर्कलाकडचे 13 गाडे पालिकेन मोडले। गाडेकार म्हणटा, पुनर्वसनाची सुवात सारखी ना, ताबोय अजून दिल्लो ना। कायद्यान कूळ जमीन रुपांतराक बंदी, तरी जमीन सर्रास कर्मठ। मामलेदारांचो कंट्रोल ना, इन्स्पेक्शनां ना, कुळांची व्याख्या बदलात। ज्येष्ठ आदोगाद आमदार कालूसाची मागणी। आणि पोन्ने गोंयचे इगर्जेच्या वाठारांतले वादग्रस्त बांदकाम मोडचे। सरकारान लोकांचे पाशस पळोवचे न्ही, हियरिंग फास्ट ट्रॅक करात। मुख्यमंत्री म्हणटा, प्रकरण कोर्टांत।